वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान वीज दरवाडी संबंधी केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत लोकांच्यो तकल्यो आतां गरम जावपाक लागल्या। विरोधकांनी जाल्यार हे वीज दरवाडीक खर विरोध करीत सरकाराचेर खर टिका केल्या। एके वटेन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी देशातले प्रदूषण कमी करपा खातीर लोकांक इलेक्ट्रिक गाडयो घेवच्यो म्हूण सल्लो दिता, जाल्यार दुसरे वटेन सरकार ही वीज दरवाड करून सामान्य जनतेक त्रासान घालपाचो यत्न करता अशें विजयाचें म्हणणें। तशेंच गोंयच्या रस्त्यांचे जाल्ले वायट अवतिकायेचेर आपाचे फुडारी रस्त्यार देविल्ले। आता राज्यात जाल्ले वीज दरवाडीक लागून हे रस्त्यार देवून खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान दिल्या। आमच्या देशान एक टायम आशिल्लो जेन्ना लक्झरी आयटमांक लक्झरी टॅक्स लागतालो, मागीर लोकांनी ओपोजिशन केलें आनी हे लक्झरी आयटम नेसेसिटी जाल्यो आनी ताजे खातीर तो टॅक्स काडलो। इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती लक्झरी न्ही, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती नेसेसिटी। एक सायडीन बाब नितीन गडकरी इलेक्ट्रिक व्हेकल प्रमोट करता आनी दुसरे सायडीन ढवळीकर ज्या ह्या इलेक्ट्रिक व्हेकलांक रातचे चार्ज करतात तांकां 20% टॅक्स फी एक्स्ट्रा वाडयता। हाचो अर्थ कितें? वयले इंजिन इलेक्ट्रिक व्हेकल प्रमोट करता, सकयले इंजिन इलेक्ट्रिक व्हेकल डिस्करेज करता। सो दिस वे आमचे देशाचे ग्रीन गोल्स म्हणून असतात पळय, हे ग्रीन गोल्स आनी ग्रीन गोला खातीर जी पॉलिसी आहा, दिस इज वर्किंग एट क्रॉस रोड्स। Not that we have a big house, it's an apartment. आणि त्या अपार्टमेंटान म्हाका बिल येता 6403, हे ऑन एन एवरेज 6000च्या आसपास म्हाका बिल येता म्हयन्याक। हातूंत भितर तुमकां हांव एडिशनल चार्जीस कितें आसा म्हणजे सरकार कशे तरेन लुटमार करता, म्हणजे 4 आण्याच्या कोंबडेक 12 आण्याचो मसालो जो म्हणटा आमी, तो कसो लायता तो तुमकां दाखयता। फिक्स चार्जीस ह्या आतां 6400 रुपयाचें जे बिल म्हाका आयला तातूंत भितर फिक्स चार्जीस 282 रुपया। फ्युअल अँड पॉवर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट, जाका आमी FPPC जे म्हणटा, FPPC हे 1150 रुपया। दिस इज ओवर एंड अबाउट द चार्जेस विच आर लेड। हांव एडवान्स आनी टायमार भरता म्हणून 50 रुपयाचो म्हाका डिस्काउंट दिला। इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी 204 रुपया। पब्लिक लायटिंग ड्युटी 51 रुपया। हे सगळे एकठांय करीत जाल्यार 1688 रुपया, म्हणजे 6408 रुपयाच्या बिलाचेर, 403 रुपयाच्या बिलाचेर 1688 रुपया ओवर एंड अबाव माय इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस सरकार म्हजे कडल्यान घेता। दिस इज सामान्य मनीस, हे बिल सगळ्यांक लागू जाता, विच इज नियरली 25% देन द एक्चुअल एनर्जी चार्जीस दॅट यू आर पेइंग। लुटमार जनता पार्टीचो जो सरकार आसा आनी ताका भितर ते MGP काय आनी दुसरें काय म्हणना, कारण तो गोंयचो नितीश कुमार कोणी आयलो जाल्यार खंयच्याय सरकारान तो आसता आनी ताका खबर आसा तो निवडून आयलो, एक निवडून आयलो, बाकीचे जखमार म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।